नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. कितलीशींच वर्सां चर्चेन अडकून पडिल्ली भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदली मुक्त वेपार कबलात जाली. ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपद केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आनी न्यूझीलंडाचे उद्देग आनी गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकले हांणी केलें. फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत थारायल्ल्या ह्या कबलातीक लागून भारतांतल्यान निर्गत जाल्ल्यो सगळ्या वस्तूंक शुल्क मुक्त प्रवेश मेळटलो, जाका लागून वेगवेगळ्या क्षेत्रांक हाचो फायदो जातलो. ह्या कबलाती अंतर्गत न्यूझीलंडाची $20 अब्ज वचनबद्धताय भारतांत उद्देगीक वाड, नवनिर्माण, मुळावी बांदावळ आनी रोजगार निर्मिती ह्या क्षेत्राक आदार दितली. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी ही कबलात भारताक खूप महत्वाची आसा, जाका लागून देशांतल्या वेवसायाक नवी संद मेळटली आनी दोनूय देशां मदली आर्थीक भागीदार अदीक घटमूट जातली अशें तांणी सांगलें. This FTA is far more than an agreement on tariffs and rules of origin. It is a comprehensive framework spanning market access, productivity, investment and mobility, designed to benefit manufacturing, farmers, artisans, MSMEs, women entrepreneurs, students and skilled professionals across both nations. Take services and mobility. New Zealand has committed market access in 118 sectors and MFN, most favored nation, in 139 sectors, while opening dedicated work, study and holiday visa pathways for our professionals, students and young travelers. For our farmers and rural economies, the Agricultural Productivity Partnership raises productivity, incomes and exportable surplus. The Mutual Recognition Agreement in Organics will boost our organic exports to New Zealand. न्यूझीलंडाचे उद्देग आनी गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकले हांणी ह्या कबलातीचेर खोस उक्तायत दोनूय देशां मदले संबंद वाडोवपाचे दिकेन भर दिवपाचेर उलोवप केलें. इंडिया न्यूझीलंड मीट भारताच्या निर्गत आनी उद्देग वाठाराक नवी चालना दिवपा खातीर आयज एक म्हत्वाचें पावल उबारलां. केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज आग्रा हांगा मेडिकल डिव्हायस, फार्मा, खेळ सामुग्री सारकिल्ल्या भागधारकां बरोबर बसका केली. ह्या बसकेन न्यूझीलंडाचे उद्देग आनी गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकले हांणी वांटो घेतलो. ह्या बसकेन भारत आनी न्यूझीलंड उद्देग संबंद अदीक घटमूट करपा दिकेन म्हत्वाची चर्चा जाली. आग्राक एक व्हड ग्लोबल सोर्सिंग हब आनी एक्सपोर्ट सेंटर म्हूण घडोवपाचे दिकेन सरकाराचो हेत आसा. ह्या वेळार आग्रा फुटवेअर ही विश्व राजधानी ह्या ब्रँड कॅम्पाची सुरवात जाली. ह्या भारत आनी न्यूझीलंड हांच्या मदली मुक्त वेपार कबलाती वरवीं देशांतले शेतकार, सूक्ष्म, मध्यम आनी ल्हान वेपारां खातीर नव्यो संदी उपलब्ध जावपाची आस्त आसा अशें केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, जिस प्रकार से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में, कारपेट्स में ढेर सारे सेक्टर्स की आज मुझे जानकारी मिली, स्पष्ट दिखता है कि आगरा आगे चल के विशेषकर निर्यात में बहुत अहम भूमिका निभाएगा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय हुआ है कि 100 इंडस्ट्रियल पार्क देश में नए लगाए जाएंगे. हम चाहते हैं कि आगरा के पास भी एक लगे जो यहाँ की उद्योग को एक बड़े सुनियोजित तरीके से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ने का मौका देने का काम करे. अस्तंत बंगालांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या आनी निमण्या पांवड्यावेल्या मतदाना खातीरचो प्रचार आयज सांजे सोंपता. 29 एप्रिलाक जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत 142 मतदारसंघां खातीर मतदान जातलें. अस्तंत बंगालांतल्या 8 जिल्ल्यांत हें मतदान जातलें. हातूंत कोलकाता, हावड़ा आनी नदिया हे मुखेल जिल्ले आस्पावीत जाता.
दुसऱ्या पावंड्यार 1448 उमेदवार रिंगणात देवल्या. या वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान खर सुरक्षा दवरल्या. हातूंत 11 अतिरिक्त पुलीस पर्यवेक्षक नियुक्त केल्यात. आयज निमण्या दिसा सगळ्या मुखेल पक्षांनी आपलो प्रचार नेटान चालू दवरलो. भाजपाचे वडील फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बरकपूर हांगा विजय संकल्प सभेत उलोवप केले. ह्या वेळार उलयतना 1857 जाल्ल्या युद्धांत बरकपुराची मुखेल भूमिका आशिल्ली. हातूंत भारताच्या पयल्या स्वतंत्र आंदोलनाक मजबूती मेळिल्ली. ह्या वेंचणुकेंत लेगीत अस्तंत बंगालांतल्या सत्तेंत बदल घडोवन हाडपा खातीर बरकपूर मुखेल भूमिका थारायतलो अशी आस तांणी उक्तायली. बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है. और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है. अंग बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है. इस्रायल आणि इराण हांच्या मदीं चालू आशिल्ल्या संघर्षा मदीं इराणचे विदेश मंत्री अब्बास अराघची रशियेंत पावल्यात. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांची भेट घेवन हो संघर्ष शांततायेन निभोवपाचे दिकेन एक पावल थारतले अशी आस्त उक्तायल्या. होर्मुझ खाडी उक्ती करपाच्या दिकेन ह्या बसकेंत चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी आयज आपल्या कार्याचो विस्तार करपाचे दिकेन पालसे पंचायत वाठारांत आपल्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण केले. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात जीत आरोलकर हांचे समर्थक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. आपल्या समर्थकां कडल्यान असोच मोग आनी आशीर्वाद मेळत रावचो अशी आस्त ह्या वेळार जीत आरोलकर हांणी उक्तायली. करपाचे उद्देश इतलोच आहा की तुम्ही पळयतात मंगळारा तुमकां कितलोसो म्हणजे मंगळारच्या जेन्ना मांद्रे ऑफिसान तुमी येतात तेन्ना गर्दी आसता आनी तुमकां टायम मेळना, घाई गडबड जाता आनी खुबसो वगत तुमकां रावचो पडटा. तेका लागून आयज आमी पार्शा गांवांत हे ऑफिस ओपन केला. गिरनोडा कुये पार्शे आगरवाडा हांकां इजी एक्सेस मेळपा खातीर आनी सगळ्यांक तुमकां हांगासर म्हणजे मांद्रे वचपाक ट्रॅव्हल करपाक त्रास जातालो म्हणून हांगासर पार्शे तुमकां लागीं पडटले. हांगा ह्या ऑफिसान तुमकां सगळे म्हणजे मांद्रे ऑफिसान जशें काम चलता तशेंच हांगा चलतलें. म्हणजे सगळे स्किम्स तुमचे जावं किंवा तुमचे इश्यूज जावं डिफिकल्टीज हय सॉल्व जातले. तो हांगासर आमचो एंटायर स्टाफ आसतलो जो तुमकां मदत करतलो. बेरेस्तार दीस आहा तो बेरेस्तारच्या दिसा हांव हांगासर बसतलो. सो म्हाका रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक तुये विरनोडे पार्शे आगारवाडे हे चारूय गांवांक की हे चारूय गांवांनी बेरेस्तारचे हांगा येवचे ना की मंगळारा थंयसर गर्दी करची. कित्याक बाकीच्या गांवांक थंयसर एडजस्ट करूंक मेळटा आनी हे केले जाल्यार आमकां इजी पडटलें सगळ्यांची कामां आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.